friends, good morning and welcome back to my channel. So आयज वेनिसडे ओके आणि हांव म्हजो ब्लॉग आतां मॉर्निंग स्टार्ट करता ओके. मॉर्निंग म्हटल्यार एक्चुली मॉर्निंग बाबाक जेन्ना इस्कॉलाक पावंक गेले पळय तेन्ना करूंक आहलें, बट मागीर हांवें करूंक ना कित्याक मातशें म्हाका घरा कडेन बेगीन येवंक जाल्लें. सो ताका लागून मागीर व्लॉगिंग करता काम करता मागीर जायना न्हू, सो ताका लागून ओके. जे भाशेन तुमकां सांगलां म्हज्या कालच्या पोरच्या ब्लॉगांनी की आमगेर काम चलता म्हूण वयर शेड घालता म्हूण, सो तुमकां बॅकग्रावंड मातसो आवाजूय येतलो ओके. सो ते माना येतात न्हू, अरावंड 10 o'clock ते येतात. सो ताका लागून मागीर म्हाका बाबाक ड्रॉप करून मार्केटान वचोंक जाय. मार्केटान म्हटल्यार हितून फार्मान वचोंक जाय झाडांच्या भितर. म्हाका प्लांट्स हाडूंक जाल्ली बाबाक इस्कॉलान व्हरपाक. फाल्यां तांकां कितें प्लांट एक्टिविटी आहा, प्लांट डे कितें तरी तांच्या इस्कॉलान आहा. सो तांकां सांगलेलें एक धाकटेशें झाड हाडात म्हूण आनी वाज ओके. एमटी वाज म्हणटा आमगेर आहा. सो म्हाका एक ताका झाड घेवंक जालें. सो तेन्ना मागीर हांवें आनी 3 वाज एक्स्ट्रा घेयले. आमच्या फुडल्यान फुरीस आहा न्हू पळय थिंगा दवरपाक. मे बी अशी सिजनल ती थोड्या दिसांनी मागीर हें जातात ती. सो ती घेयली बी तेन्ना हांवें शूट केल्ले, थोडे क्लिप्स काडल्या ओके. सो ते हांव घालता हेच्या फाटल्यान. मागीर तेज्या उपरांत घरा कडेन येवन हांव तेडली कट करपाक बसलें. म्हाका तेडल्याची बिस्कूट करपाक जाय, सो ताका लागून तेन्नाय थोडेशे क्लिप्स काडल्या ओके. आतां ते हेच्या फाटल्यान हांव घालता. सो आतां तेडली बी कट करून हांव ती तेडली सुकोवंक घालपाक गेलें. वयर आमच्या बॅल्कनीन घातलें सुकोवंक, कित्याक म्हाका टॅरसीर घालपाक थिंगा काम चलता, सो डस्ट बसतलो. सो ताका लागून आमच्या बॅल्कनीन घातलें हिंगा ओके. दाखयता तुमकां ती घातल्या ती सुकोवंक. ताच्या उपरांत मागीर वयर वयता तांकां पळोवपाक तेंचें काम खंय पावलां कितें जालां पळय तें. आयज ते पोल घालतात, ते लोखणाचे पोल आसा व्हडले न्हू, सो ती पायपां कशी ती आसता व्हडली ती घालतात आयज ते. सो काम स्टार्ट केलां आमचें. सो तुमकांय दाखयता खंय म्हणजे कितलें काम जालां आनी कितें जालां पळय तें. आनी ताच्या उपरांत मागीर तेडली बी कट करून म्हाका शिणाण्यो नितो करपाक जाय आसलें. शिणाण्यो हाडलेल्यो, सो त्यो क्लीन बी करून तांकां बरो मसाला लावन दवरला. तांकां रवा फ्राय करतलें, मागीर करतलें बाबाक बिस्कॉलाचो हाडून. आनी थोडेशे भेंडे चिरून मसाला भरला तितून सामको विनाग्रीचो आनी दवरला ओके. ते म्हणटा मागीर बाबाक बी हाडून सामकें जेवच्या टायमार फ्राय करतले लंच टायमार ओके. आनी मावशी येयल्या, ती सोया चांक्स आसता ताची बिरयानी करता. सो हांवें तेन्ना शूट करूं ना, बिकॉज हांव म्हजें काम करी आनी ताका राव म्हणीत जाल्यार म्हणजे तिका राव म्हणीत जाल्यार मागीर तिका टायमूय जातालो. सो हांवें शूट बी कांय करूंक ना. आनी केन्नाय करी जाल्यार मागीर शूट करतलें ओके. बट तुमकां मागीर दाखयता बिरयानी आनी शिणाण्यो फ्राय आनी आमच्यो भेंडे फ्राय ओके. सो आतां तुमकां पयल्यान दाखयता तेडली सुकोवंक घातल्या पळय ती, आनी ताच्या मागीर वयर टॅरसीर वयता. आनी येस, म्हाका एक्चुली काल करपाक जाय तेडलींचे बिस्कूट, सो हांवें मसाला वांटून दवरला ओके. फाल्यां बी करतलें. आनी पारा करपाचो आहा म्हाका, आनी ऑलरेडी म्हजी स्टॉक आहा पाराचो, सो ताका लागून आनीक हांवें करूंक ना. मातसो स्टॉक काबार जाल्यार परत करतलें ओके. आयज एक ऑर्डर व्हरपाक घेवपाचो आहलो कस्टमर, हांव नको तो येतलो आयज फाल्यां, तो मे बी लेट इवनींग येतलो कित्याक तो कामाक वयता खंय सांगलेलें ताणें म्हाका. सो ताका लागून ओके. सो येस, हे भाशेन सामको बिजी शेड्यूल आहा. घरा कडेन काम बी स्टार्ट म्हणजे घरा कडेन बी काम बी कितें करूंक लागली बी न्हू जाल्यार मागीर हें जाता तें, कित्याक मानाय बी येतात घरा कडेन, मागीर तांकांय पळोवचें आसता न्हू. सो ताका लागून आंतोनियो आहा ना न्हू, तो आहा बट तो म्हणटा ताच्या एडिटिंगाच्या हितून बिजी आहा. आनी ताका लागून मागीर आमकां पळोवचें पडटा सगळें. डॅडी आहा बट डॅडी बी ती आहात, बट ती जबर वयर येना, वयर चडशें आमीच वयता. सो ताका लागून तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येतलो. ते वेल्डिंग हें करतात, वेल्डिंगाच्या मिशिनांनी कितें कट करता काटर घेवन. आय थिंक पोत्री जाल्यार कितें तरी कट करता आसतलें ओके. सो आतां टायम जाला 11:45, रोखडो बाबा काडूंक वचपाचो टायम जातलो आतां 12:30. सो या पळोवया टॅरसीर वचून काम खंय पावलां कितें जालां तें. आनी फाल्यांक पळोवया. आयज गोडेक आमची ती हें येतली, लास्ट व्लॉगान हांवें पळय तुमकां सांगलेलें आमी काबड आनी मॅट्रस आनी आमचे टेबल बी कितें कितें पळोवपाक गेल्ली, थोडे वुडन वस्तू. सो काबड म्हणटू येयली ओके. त्या दिसांनी हांवें शूट कांय करूंक ना एक्चुली, कित्याक ते दिसा आमी सांकवाळे फेस्त 16 येयले, सांकवाळे दिसा फेस्त आहलें पळय त्या दिसा येयलें काबड. आनी ते दिसा इतलें टायर्ड आहलें न्हीद जावंक ना आहली म्हूण.
सो जेन्ना काबड येयले तेन्नाच न्हिदून उठले तेन्ना हांवें कांय शूट करूंक ना. सो आतां उरलेल्यो वस्तू उडेक आयज नाल्यार फाल्यां येतल्यो. सो पळोवया येयल्या उपरांत हांव शूट करतलें आनी तुमची शेअर करतलें. ओके आतां हांव वयर वयता आनी तुमकां दाखयता कितें म्हणजे कितलें जालां काम बीन पळय तें वयर टॅरसीचें. ओके हांवें आतां मिशीन लायला, रूम धुवपाक घायला. जस्ट आतां मिशीन लावन येयला हांव आनी हांवें म्हळ्यार ब्लॉग शूट करतलें कित्याक ब्लॉग शूट करूं ना. जस्ट मागीर क्लिप्स काडून दवरले मागीर ते खूंय घालूं कितें करूं कांय कळना. म्हणजे खुंयसरूय घातलें म्हणून जायना, तें मॅच जावपाक जाय. सो ताका लागून सो हांवें म्हळ्यार ब्लॉग स्टार्टूच करूंक नासलें. बट हांवें तरी म्हटलें आतां तें थोडी सकाळीं शूट करुया आनी दवरुया मागीर हांव ब्लॉग स्टार्ट करतलें. सो सकाळीं हांव फुलां जेन्ना हाडपाक गेल्लें तेन्ना थोडे शूट केल्ले थिंगा फार्मान. सो दॅट मागीर हांव घरा पावन ब्लॉग स्टार्ट करतलें म्हणून हांवें घेतले ते क्लिप्स. ओके सो चलो आतां वयर या आनी पळोवया काम घेवपा हांगा तें. एक डार्क पिंक, लाईट पिंक आणि रेड. आणि हो बाबा स्कुलान व्हरपाक गेला रेड कलर दवरून. सो हिंगासून न्हू फ्रेंड्स हांव मिस्कुटाक तेंडली कट करूंक बसलेलें आनी ऑलरेडी हांवें हाफ कट केल्ली आनी तेन्नाच म्हाका उगडास येयलो की हांव शूट करतलें तुमचेशी शेअर करतलें म्हण थोडेशे क्लिप्स. ओके सो एक व्हडली भाशी भर म्हाका ती तेंडली कट करपाची आहली. ओके आनी हे भाशेन हांवें ती सगळी तेंडली कट करून घेतली, चडूय बारीक करूंक ना. ओके सो हिंगा दाखयता पळय तुमकां कितली मोठी धरल्या ती. एका तेंडल्याची 4 कुडके केल्या. चडूय बारीक कट केली जाल्यार मागीर ती लायक सुकयतात तेंडली कट केल्या उपरांत. मागीर सुकयल्या उपरांत कांय उरना, तें बारीक जाता. सो ताका लागून म्हणजे इतलेच मोठी दवरूंक जाय ती. ओके सो हिंगासर हांवें तेंडली घातल्या सुकोवंक. बरें बेश्टी ती हें आसता न्हू आमची गार्बेज बॅग ती पिजल्या आनी तेजेर सुकोवंक घायल्या हिंगासर. न्यूजपेपरार बी घालूना बिकॉज न्यूजपेपराचो मागीर ती हें येता न्हू प्रिंट केल्ले ते बरें न्हू म्हणटात न्हू. सो ताका लागून सगळो काल्लर येता मागीर तो. ताका लागून हेजेर घातलें. हेजेर घातल्यार बरें सुकता आनी बरें जाता. सो हे भशेन घातल्या. हे सुकोवन आजून वत येवंक ना. हांगासर येयला वत आजून येवंक ना. आतां एक 12:15, 12:30 जाल्या उपरांत येतलें. मागीर जालें तें सांजचे 4:30 पासून आसतलें वत. ओके आतां वयर या आमी टॅरसीर पळोवया. सो तेंच्यांनी हें हांगासर ती हें घायली मोठी ती पायपां पोला भशेन आसता पळय ती. आतां ते मोदले घालतात ते बारीक पायपां ती. आनी हें म्हणटा काल पायपाक तेंच्यांनी प्रायमर मारून दवरलेलो. ती घातल्या उपरांत तांकां ते पेंट करतले आनी ही पत्री ताजे उपरांत. सो आतां ते सद्याक ते बारीक ती पायपां घालता. ते सायडीन तेची काजताचे रेडी तेची शेड जाल्या रेडी.